नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मयडेचे पंचवांगडी लवू ठाकुराचेर बापूय पुतान केलो जीव घेणो हल्लो. म्हापशें पुलीस स्टेशनांत बेळेकार बापूय पुता आड गुन्यांव केला नोंद. दोगूय आसा फरार. म्हापशा मध्यान राती अंसाबाट वाठारांतल्या राहुल हळदणकर ह्या तरणाट्याक केली मारबडय. गंभीर दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केला दाखल. बेतोड्या गव्याच्या हल्ल्यांत गृहरक्षकाक आयले मरण. 1.5 वर्सांत गेलो दुसरो बळी. थळाव्यांनी रान खात्याचेर उक्तायली तिडक. ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेक 1 वर्स पुराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत मुख्यमंत्री सावंत आनी हेर भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी आपले सोशल मिडियाचेर डीपी बदलून भारतीय सशस्त्र दळाक दिली श्रद्धांजली. कसलेय पावल उबारच्या पयलीं न्यायालयाची परवानगी घेवप सक्तीचें. उच्च न्यायालयाचो सरकार आनी संबंधित कॅसिनो कंपनीक आदेश. फुडली सुनावणी 6 जुलयाक. आनी पणजे मळ्यात मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ल्या नुस्त्याविशीं उच्च न्यायालयाची जाली सुनावणी. मांडवी न्हंयच्या उदकाचो दर्जो तपासून जुनाच्या पयल्या सप्तकात सादर करचो अहवाल. न्यायालयाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आदेश. आता पळयात खबरो विस्तारान. आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान मयणेचे पंच लवू ठाकूर हांचेर हल्लो करपाचें प्रकरण घडलें. ह्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी जयेश बेळेकार आनी चिराग बेळेकर ह्या बापूय पुता आड गुन्यांव नोंद केला. सध्या बापूय आनी पूत फरार आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक मयडे क्लबा लागसार आशिल्ल्या चिकन सेंटरा लागीं बुधवारा 1:15च्या सुमाराक घडली. लवू ठाकूर म्हापशें सावन दुचाकी वेल्यान आपल्या घरा वतालो तेन्ना बापूय पुतान ताका खोटांनी मारलो आनी जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली. म्हापशेच्या अलंकार थिएटर वाठारात आशिल्ल्या हजारे फास्ट फूडाचेर 4 जाणांनी अचकीत हल्लो केल्ल्याची धपको दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. ह्या हल्ल्यांत अंसाबाट वाठारांतलो 29 वर्साचो तरणाटो राहुल हळदणकर गंभीर जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मध्यान राती 12:30 वरांच्या सुमाराक 4 दुबावीत फास्ट फूडांत भितर सरले आनी वाद घालपाक लागले आनी मारबडय केली. ह्या हल्ल्यांत राहुलाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. उपरांत दुबाविता आड म्हापशा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. बेतोड्या गव्यान गृहरक्षक दिनेश तुळशीदास गावडे हाचेर हल्लो केल्ल्यान ताका मरण आयलें. बुधवारा तिनसाणा ही घडणूक घडली. रान अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. फाटल्या 1.5 वर्सांत गव्याच्या हल्ल्यांत ह्या वाठारांत 2 जाणांचे बळी गेले. गोव्यान स्कूटरीक धपको दिल्ल्यान स्कूटर चालक दिनेश तुळशीदास गावडे हाका मरण आयलें. बुधवारा ही घडणूक घडली. दिनेश फोंड्या पुलीस स्टेशनात गृहरक्षक म्हूण काम करतालो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच फोंडेचे पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. उपरांत ताका उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो तेन्ना दोतोरान ताका मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें. फाटल्या 1.5 वर्सांत गोव्याच्या हल्ल्यांत ह्या वाठारांत दोगांचे बळी गेल्यात. तशेंच बोंडबाग वाठारांत एकल्याक मरण आयिल्लें. बेतोड्या आनी फोंड्या वाठारांत फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गवे व्हडा प्रमाणांत भोंवपाक लागल्यात म्हूण लोकांनी भंय उक्तायला. ड्युटीर वचपाचो मदीं तो येता आसतना मरे हांगसर आमचे थंय येयलो हांगसर आनी तो फुडें तेणें मरे गाडी पार्क केली आनी गाडी पार्क केली आनी आमी थंय वचून येता मग गाडी रनिंग आसतना म्हाका सांगलें तेणें आनी तो मरे ते सायडीन वयतालो आसतना ताका वाटेर मरे गवरेडो मेळ्ळो आनी त्या गवरान तेजे डायरेक्ट एटॅक केलो. तो गाडी लावपाक लागलो मरे गाडी लायता आसतना हांव मरे तो ते सायड कित्याक वयता म्हणून हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार ते सडनली तेजे गवरान मरे एटॅक केलो. ते म्हाका दोळ्यांनी दिसलें. मागीर 108 बीन मागीर तुवेंनूच कॉल केलो. 108 हांव थंय ताका पळयलें मरे पळयतरी हांव भयणी फुड्यान गेलो तसो धांवत ताका गवराण्या फुडें तो पळयलो धांवलो भयणी फुडें गेलो. भयणी 108 फोन कर. भयण हांगा लागींच आसा. भयण लागींच आसा हांगा.
एकशेटा फोन केलो मागीर एकशेटा घालून ताका ते येयले आनी तेंच्यानी घालून मागीर एकशेटा ताका आयडी येयलो. वायड असल्या कारणान तो जर देवात आणि ह्यो जर एक जावन तिथे हे जावं शकता. तो जर सकलसून देंवतलो एक पणसाच्या झाडा सकयल आनी ती आडवाट न्ही, त्या आडवाटीन तो मे बी भितून जर तेजेर गेला तो अटॅक करूंक शकता. गवो जो आयलो तो पणस असो खावपा बी येयल्लो आसतलो. अशें जावंक शकता न्ही. पण हो तेका दिनेश म्हणजे थंय इतल्या भितर असो कसो मेळो काय म्हणटा. ते आमी तर सगळे सायडीच्यान रोड आहात, दोन्ही चारय सायडीच्यान थंयच्यान 200 मिटरा आहा हायवेच्या जंक्शनाचेर आमचे सिग्नल आहा पळय थंयच्यान. तर तो ह्यो आड वाटेन कितें आयलो तो तेकाच खबर आसतलें. तो तुमी आतां पंचनामो केलो तेजो? आमी पंचनामो केलो आणि आमची जी कितें आहा ती आमी सगळें केल्ल्या. आमी 24 तास पेट्रोलिंग करता. 24 तास आमची ड्युटी आसता. सो आमकां स्टाफ मातसो कमी आहा, त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम खूब. पूण अशें कितें सोल्युशन काडूं येता की ते अशें सकयल न देवपाक सिटीन न येता आणि आपल्या वयर हे जावपा जाय अशें. जाल्यार कितें आहा, हे सगळे सादारण चडशे आमची प्रायवेट एरिया आसल्या कारणान गोंय आमच्या एरियेक खूब आहा आनी तांकां तो सद्या उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम जाता. उदका लागून देंवता सगळें. उदकाचो सोर्स जायत न्हू. ह्या टायमार पळया गरमीक उदक पावसांत ते आमकां चड दिश्टी पडना. ह्या टायमार आमकां खूब दिश्टी पडटा की सगळ्याक एरियेक आहा पळया बेतोडा म्हणा बोडबाग म्हणा आनी खंय. सो अशें आतां रानांनी पोंड बीन तशें समज जर केलें तुमी जाल्यार कितें तेजेर उपाय जावपाक शकता काय म्हणटा. पोंड अशें बांदून बीन काडले जाल्यार. वॉल बांदता आमचे आहा मारलेले आहा. पूण सो ह्या टायमार तेजें उदक कमी येता. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. ऑपरेशन सिंदूर या मिशनाक 1 वर्स पुराय जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय सशस्त्र दळाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर आपल्या सोशल मिडिया अकाउंटाचो डीपी बदलला. तशेंच जायत्या भाजप फुडाऱ्यांनी आपल्या सोशल मिडिया अकाउंटाचे प्रोफायल पिक्चर बदलून हातूंत वांटो घेतलो. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भारतीय सशस्त्र दळा विशीं आदर व्यक्त करपा खातीर आपलो डीपी बदललो. मांडवी न्हंयत नवी कॅसिनोची बोट हाडपा विशीं उच्च न्यायालयान महत्वपूर्ण निर्णय दिला. सरकार आनी संबंधित कॅसिनो कंपनीन खंयचेय पावल उबारचे पयलीं न्यायालयाची परवानगी घेवप सक्तीचें आशिल्ल्याचें उच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां. तशेंच ही नवी कॅसिनोची बोट सध्या मुरगांव बंदरात आसून तिका अजून गरजेचें सर्वेयर प्रमाणपत्र मेळूंक नाशिल्ल्याचें कंपनीन सांगलां. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 6 जुलयाक जातली. पणजे मळ्यात मेल्ल्या अवस्थेत कांय दिसा पयलीं नुस्तें दिसून आयिल्लें. ह्या प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयान स्वता दाखल केल्ल्या जनहीत याचिकेचो विस्तार केला. मांडवी न्हंयच्या उदकाचो दर्जो आनी प्रमाण हे विशीं अभ्यास करपाचे निर्देश न्यायालयान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिल्या. हे संबंधीचो अहवाल जुनाच्या पयल्या सप्तका मेरेन सादर करप सक्तीचें आसा अशें कळटा. बुधवारा हे विशीं सुनावणी जाली. पणजे शारात वाडपी येरादारीचे कोयणेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. शारात सादारण पार्किंगेच्या सुवातेचेर टॅक्सी पार्क करपाक बंदी घाल्या. हे खातीर थळावे आनी पर्यटकांक थोडो दिलासो मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या निर्णयाक लागून टॅक्सी फकत निश्चित केल्ल्या पार्किंगेच्या सुवातेचेरूच पार्क करपाक मेळटल्यो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी येरादारी विभागाच्या शिफारसी वयल्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. पणजे ही गोंयची राजधानी आशिल्ल्यान हांगा दिसभर मोठ्या प्रमाणात गाडयांची यो वच सुरू आसता. ऑफ स्ट्रीट पार्किंगेचो उणाव आशिल्ल्यान कितल्योश्योच गाडयो रस्त्या कुशीक पार्क करतात. ते खातीर रस्त्याची रुंदी कमी जावन येरादारीची कोयडी निर्माण जाता. आतां सरकारान काडिल्ल्या नव्या नेमा प्रमाण पर्यटक टॅक्सी फकत पार्किंग सुवातेरूच पार्क करपाक मेळटली. प्रवाशांक पिकअप वा ड्रॉप करतना फकत 3 मिनटां वयर टॅक्सी थांबोवन रावपाक मेळचे ना. हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान येरादारी पुलीस, आरटीओ आनी पणजे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. महापालिकेन ह्या निर्णयाक तेंको दिला.
पणजेंतल्या जनरल जाग्यांचेर टॅक्सी किंवा ह्यो ट्युरिस्ट व्हेहिकल पार्क करच्यो न्हू असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान येरादारी पुलिशेक तशेंच CCPक दिलेलो आसा. हांच्या बरोबर सल्ला मसलत केल्या उपरांत असो हो निर्णय घेतिल्लो आसा. पणजेंतली येरादारीची गचमुड्डी हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो म्हत्वपूर्ण असो निवाडो घेतलेलो आसा, जेणे करून ह्यो ज्यो टॅक्सीज किंवा ट्युरिस्ट व्हेहिकल आसता त्यो पार्क केल्यो वता आनी त्या पार्किंगे खातीर हेर गाडयो ज्यो आसता प्रायवेट तांकां गाडयो पार्क करपाक मेळना आनी त्याच बरोबर व्हडल्यो ट्रॅफिक जॅम पणजे शारांत उप्रासता आनी हेचेरूच ह्या ट्रॅफिकेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो सद्या असो म्हत्वाचो असो निर्णय घेतिल्लो आसा. जाल्यार टॅक्सी ज्यो आसात किंवा ट्युरिस्ट व्हेहिकल आसात तांच्यांनी गाडयो खंय पार्क करच्यो जाल्यार मिरामार, आल्तीन, पाट्यार, KTC बस स्टँड किंवा जे मल्टीपर्पज पार्किंग बांदिल्ले आसा अशा जाग्यांचेर ह्यो टॅक्सी पार्किंग करप अनिवार्य आसा. जर हेर जाग्यांचेर आमकां म्हणजे जनरल जाग्यांचेर ह्यो टॅक्सी पार्क करतना दिसल्यो जाल्यार तांकां दंड घातलो वतलो. आजुनूय कांय टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो आमकां भरपूर प्रमाणांत ह्या जनरल जाग्यांचेर पार्क केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. जाल्यार जे वेवसायीक आसा हॉटेल उद्देग करपी अशे जे लोक आसात तांच्या कडेन आमी सद्या जाणून घेवया की सद्या जो आदेश जारी केला तेचेर त्यांचे कितें मत आसा ते आतां पार्किंग बीन खंय करप ना टॅक्सींक खातीर असो आतां आदेश दिलेलो आसा जिल्लो अधिकाऱ्यान. सो हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पणजेन तर दिसना, कित्याक पणजेन इतली जागो कमी जाला, वचात थंय पळयतात थंय जागो कमी आहा. कित्याक पार्किंग ही उरलेलीच ना, सगळे आडसाचे प्रायवेटूय लायता, टॅक्सी लायता. आतां कितें म्हणून समजपाचें आमी तें कळना आमकां. आमची गाडी येयली जाल्यार आमी प्रायवेट येयली जाल्यार प्रायवेटाक मेळना. ह्यो आतां टॅक्सी गाडयो आहा, टॅक्सी गाडयो लागता पार्किंगाक. हॉटेल वेवसायिकांनी हें म्हटलां की आतां हॉटेलां बीन कोणाची आहा पळय तेंच्या भायर ते पार्क करून दवरता, मागीर तांकां जे कोण गिरायक बीन येता पळय ते रावना म्हणटा भायर. हॉटेल हें कशें आहा, पयलींच तेंच्यांनी हें करूंक आसलें, तेन्ना पार्किंग दवरूंक जायना आसलें हॉटेला कडेन, जाल्यार ते हॉटेलां चलतली आसली. जर सगळेच पार्किंग दवरलें, आयज जागोच ना मनशांक हॉटेलां जाल्या, पार्किंग खंय आहा. पण हो आदेश जो आसा न्हू ते ह्या हांगासरल्या पार्किंगची समस्या सोडपाचे आदेश न्हू हो. हे फक्त 10% जातले. आतां हांगासर 2-3 ऑफिसां आसा, ती ऑफिसां आसा पळय रेंट ए कार दिवपी आसा आनी स्कुटर दिवपी आसा पळय. आतां तुमी कॅमेरा घडोवन सगळ्याक पळया की सगळ्यो तेंच्यो रेंट ए कार आनी हें आसा. हेज्या शिवाय मोठी समस्या हांगासर आसा, जे पळय ह्या ऑफिसांनी काम करता तांकां एक सरकारान फेसिलिटी दिले 1000चो पास दिवपाचो आनी तेंच्यांनी म्हयनोभर गाडी 24 तास लावंक ते शकता. आतां तितून आनी एक समस्या कितें आसा, हे जे पळय पास दिल्या न्हू तितून हे लोक चिंबलाचे खास करून एक आसा विशिश्ट समाजाचे लोक आसा पळय तेंच्योय हांगासर टॅक्सी आसा, पण त्यो टॅक्सी आसा कितें येलो नंबर प्लेट ना तेंची प्रायवेट गाडयेचे आसा ते 1000चो पास काडटा आनी ते सकाळच्यान सांज पर्यंत ते ब्लॉक करून आसा. कारण जेका खरें काम आसता न्हू ताका गाडी हांगा पार्क करूंक गावना. सध्या तरी हो जो आदेश दिलेलो आसा की जनरल जाग्यांचेर टॅक्सी पार्क करप ना ताचेर तांच्यांनी समाधान उक्तेल्लें आसा. कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश परबामणकर, पैद्राबाद, गोमंतक TV. गोंय मानवी हक्क आयोगान 2025-26 ह्या वर्सा व्हड येस मेळयलां. हालींच आयोगान सादर केल्या 14व्या वर्सुकी अहवाला प्रमाण ह्या वर्सा वट्टे 165 प्रकरणां निकालाक काडल्या. फकत 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. उल्लेखनीय म्हळ्यार प्रलंबीत प्रकरणांचो 74% उणाव जाला, जाल्यार बळी पडिल्ल्यांक 11 लाख रुपयांची अर्थीक लुकसाण भरपाय दिल्या. आयोगाच्या ह्या कामगिरीक लागून कागाळी निवारण प्रक्रियेक गती मेळिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. गोंय मानवी हक्क आयोगान 2025 ते 26 वर्सा व्हड येस मेळयलां. आयोगान सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला. फकत 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. सरकारान 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 ह्या वर्सा खातीर आयोगाक 452.55 लाख रुपया अनुदान दिल्ले. तातूंतल्यान 327.65 लाख रुपया जनजागृताय कार्यावळीक आनी प्रशासकीय कामां खातीर निधीचो वापर केला. मानवी हक्क संरक्षण कायद्या खाला आयोगान अंदू म्हत्वाची जापसालदारक्यो पुराय केल्यात. लोकांच्यो मानवी हक्काचें उल्लंघन केल्ल्याच्यो कागाळी तपासल्यो. तशेंच जेल आनी हेर संस्थांक भेट दिवन कैद्यांची स्थिती पळयली. हाचे वांगडाच आयोगान मानवी हक्का विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपाचेरूय खाशेलो भर दिला. आयोगा कडेन कागाळ कशी करप? मानवी हक्क आयोगा कडेन कागाळ करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी आनी फुकट आसा.
नागरिकांनी स्वता पोस्ट वा ईमेलांतल्यान कागाळ दाखल करूं येता. आयोगाक न्यायालयात सारकेच अधिकार आशिल्ल्यान गवाय घेवपाक, कागदपत्रांनी पुराव्याची तपासणी करपाक अधिकार आसा. दोन 2025 ते 2026 वर्सांतली प्रकरणांची आंकडेवारी. 1 एप्रिल 2025 वर्सा 81 प्रकरणां प्रलंबीत. 2025 ते 26 ह्या वर्सा 105 नवीन प्रकरणां नोंद केली. जाल्यार ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला. 31 मार्च 2026 मेरेन 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या सप्तका मेरेन म्हारग आशिल्ली गांवठी तांबडी मिरसांग आतां सवाय जाल्या. दिवचलच्या बाजारात आतां गांवठी मिरसांगांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान तिचो भाव आतां कमी जावपाक लागला. गांवठी मिरसांग सवाय जाल्ल्यान लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. संतुलित हवामानाक लागून अंदू गांवठी मिरसांगो समाधानकारक पिकल्यात. देखून आतां बाजारात गांवठी मिरसांगाचें प्रमाण वाडपाक लागला. मिरसांगाची आवक वाडिल्ल्यान ती आतां सवाय जावपाक लागल्या. दिवचलच्या फाटल्या सप्तकी बाजारात 1100 ते 1200 रुपये किलो अशें गांवठी मिरसांगाचें मोल आशिल्लें. मात आतां बाजारात हीच मिरसांग किला फाटल्यान 400 रुपया सवाय जाल्या. आडवेळो पावस पडलो ना जाल्यार हीच मिरसांग आनिकूय सवाय जावपाची शक्यताय आसा. दिवचले बाजारात गांवठी मिरसांग 1100-1200 मेळत. आतां हांवें ज्यो मिरच्यो घेतल्या त्यो साधारण 750 रुपया अशें किलो घेतल्या. मातसो रेट तेंचो देंवलो कसो दिसता. फुडें जर वत पडलें बरें जाल्यार आनिकूय ती मिरची देवपाची शक्यता आसा. मिरसांग सवाय जाल्ल्यान कशें दिसता? मिरसांग सवाय जाल्यार लोकांक मातसो दिलासो मेळ्ळो. एक 500 एकदम रुपया कमी जाले न्हू, पूण लोकांनी आयज भरपूर घेतल्या अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आयच्या जे आठवडी बाजार आहा ताका भरपूर मिरसांगो येयल्या गांवठी. हय, मिरसांग भरपूर येयल्या गांवठी आनी लोक गांवठी मिरसांग मातशी पसंत दिता. गांवठी मिरसांग भरपूर येयल्या आयज बाजारांत आनी दरूय मातसो कंट्रोलान आसा. गांवठी मिरसांग आतां बाजारांत खूब येता. आदल्या बाजारा परस आतां म्हणजे फाटल्या जे बाजार जालो तेच्या परस आतां सवाय आसा आनी मागणी कशी आहा? मागणी आतां बरी आसा. आनी येवपाची शक्यता आहा फुडल्या आठवड्यान बी? आनी येयली जाल्यार मातशी सवाय येतल्या न्ही. आनी पावस बी पडलो जाल्यार पूण म्हाका एक सांग, बाजारान गांवठी मिरसांगेक मागणी जास्त आहा काय दुसरे? गांवठी चडशे लोक गांवठीच घेता. जांबोटी बी घेतात. आता दिवचलच्या बाजारान खंयसून येता रे गांवठी मिरसांगो? आणि कालचो आठवडी बाजार तेन्ना कमी आसता, आयज खूब दिसता. आनीकूय येवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. उसगांव पंचायत वाठारांतल्या MRF टायर कंपनी कडल्या रस्ते कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. ताका लागून वाठारांत घाण वास मारता. CCTV कॅमेरा बसोवन लेगीत कांयच फायदो जावंक ना. लोक परतून कोयर उडयतात आनी संबंदीत पंचायत दंड दिना म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हे विशीं आमी RTI घालतले, तशेंच पंचायतीन हाची बेगोबेग दखल घेवन योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. Village Panchayat Usgav Ganje Fonda, no dumping, throwing of waste garbage. You are under CCTV camera surveillance. A violator will be fined up to ₹500 fine of my order. भितर आम्ही विसरूंक सोदता ग्रामपंचायतीक. बाबा कितले जाणांक हेजेर फायन मारली तुमी? आमकां एक तरी फायन मारलेली दाखय. हाका हो बेश्टो नांवांक मारला. CCTV लायला अभोवती कळ्ळें? CCTV लायला हे बघ खांद्याक.
हेतून तुम्ही कितले जाणां स्कॅनिंग केले हो ब्लॅक स्पॉट म्हणून तुमी हे केल्लो ग्राम सभेन सुद्दां सांगलेले हो ब्लॅक स्पॉट हांगा आमी गार्बेज उडोवंक दिवपा ना काय ना आनी हे कितें तुमचें लक्ष आसा काय ना हेजेर गार्बेजीर लाखांनी पयशे वर्साक कोट्यांनी पयशे तुमी इन्वेस्ट करता आनी हे सगळे दोगा लोकांची घाण येवा हांगा तुमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाक भोंवता तरी आसतना तुमचे कडेन कितें कंट्रोल जायना सगळे लोक हाडटा आनी हांगा उडयता सगळे हेजेर कितें तुमी एक्शन घेतल्या कितल्या जाणांक तुमी फायन मारल्या काय बेश्टे नांवांक मारला हो बोर्ड काय तुम्ही धाडून उडयता काय तुमीच सांगता मुद्दम हाडून उडया म्हणून मुद्दम आनी खर्च जावनी म्हणून हेजेर आमकां काय कळना हांव पंचायतीक सांगता एक रिक्वेस्ट करता तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ग्रामपंचायतीक जितल्या बेगीन बाबा हेजेर कितें तरी कारवाई करा उसगांव केस MRF 620 प्लांट युनिटा कडेन हांगा जर पळयत जाल्यार ही गार्बेज जर पळयत हांगासर ही गार्बेज कोणा दिसतलें हांगासर की गार्बेज ही कलेक्शन करता म्हणून आनी जर करता जाल्यार परत हांगा गार्बेज पडटा कशी आमी हेच्या पयलीं पंचायतीक सांगलेलें की हे जे बॉक्स लायला ते बॉक्स काडून उडया म्हणून कारण ह्या बॉक्सा खातीर हे गार्बेज हांगासर ते उडयता म्हणून आमी ते बॉक्सूच काडून उडया म्हणून सांगलेलें पूण अजून पर्यंत पंचायतीन हेजेर लक्ष घातलें ना पंचायत साश्टी तालुक्याची एक प्रेरणादायक काणी खण व्यवसायाचेर आदारून आशिल्ल्या जुडास क्वाड्रोसान आपली परिस्थिती बदलून एक यशस्वी भाजीपालो शेतकार म्हणून आपली वळख निर्माण केल्या कष्ट निश्चय आनी योग्य नियोजन हांच्या आदारान ताणें शेतकामात यश मेळयलां आनी हेरांक यशाचे मंत्र दिला पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट एका वेळार खण व्यवसायाचेर आदारून आशिल्लो साश्टीचो जुडास कॉर्दोस खण उद्देगाच्या उतार चढावाक लागून शेतवाडी कडेन वचपाचें थारायलें सुरवेक जायत्या अडचणींक तोंड दिवन ताणें भाजयेची लागवड करपाक सुरवात केली आयज ताच्या शेतात तरेकवार भाजयांची लागवड जातात आधुनीक शेतकीय तंत्रगिन्यानाचो वापर योग्य नियोजन आनी सेगीत केल्ल्या कश्टाक लागून ताका बरी येणावळी मेळ्ळ्या शेतकार जुडास कॉर्दोसाचो हो प्रवास जायत्या जाणांक प्रेरणादायक आसा बदलत्या परिस्थितीत नवे मार्ग सोदून काडून यश कशें मेळूं येता हाची तो एक जिवीदेख मात तंत्रीक येवजण्या बाबतींत सरकारान कितें तरी सपोर्ट करचो अशी मागणी शेतकार जुडासान केला हांव हें फार्मींग स्टार्ट केलें जेन्ना हांव पयलीं मायनींग आसलो आनी जेन्ना मायनींग बंद जालें 2012 तेन्नाच्यान हांवें मायनींग स्टार्ट केलें एग्रीकल्चर स्टार्ट केलें आतां हितून हांव पयलीं थोडें रोयल्लें आतां फूल आमगे प्लॉट 5500 आहा फूल प्लॉट रोयता आनी तितून आमी चडशे भेंड घाताय कुकुंबर क्लास्टर बीन मागीर बॉटल गोट मोस्टली चड चिली घाता हांव आनी हें सगळें काडून आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान दिताय पर डे 80 हांव भेंड थोडे आहाय म्हगेले 80 पर डे काडनाय आमी ऑल्टरनेट डेसा काडटाय ऑलमोस्ट 70-80 तेश कोन येता पूण चिली हांवें सद्या चिली पयलीं भाशेन ना पयलीं 2019 बी भरपूर जाताली आतां ते भाशेन जायना प्रोडक्शन लेस जालां पूण तरी आसतना हांवें सद्या 2 टन दिल्या चिली हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान आनी पयलीं पासून कुकुंबर चड जाता हांवें ऑलमोस्ट 200-180 पासून दिलां पर ऑल्टरनेट डेज आतां मातशें ह्या वर्साक ते म्हणटा गोरमे चड आसल्यान मातशें आमगे हें देंवलां आनी झाड मरोंक लागलें कुकुंबराचें चिलीक सद्या तुका प्रॉब्लम कितें जाता चिली खूब जाण कमी केले अशें चिली खुबशी कमी जाल्या आनी म्हाका दिसता चडशे जाण आमगे हितून सालसेटान चिली रोयनाय आतां तितून 2 रिजन आहाय एक म्हळ्यार आतां तुमी ती चोयल्या ती चिली मोत्ता एक जालो आनी दुसरें आमकां चिलीली रेट कमी आहा 42 आहा कम्पेर्ड टू भेंडी 50 आहा आनी चिली 42 आहा इवन क्लास्टर बिना पासून 50 आहा पूण चिली एकाकू रेट कमी आहा सो आमी सदां एक डिमांड केला आमगे ही रेट आहा न्ही ही 5 वर्सांली रेट पयलींची ती आतां रेट हेंको रिवायज करची म्हण आनी आमी आमी कितें आहा तितलें आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर तेका दिलो आहा मागीर ते आजचो केदो कोताय ते एग्रीकल्चरांतल्यान आतां पयलीं बेनिफीट आहलें ते तुका आमकां हें बी दिताले कितें सारें बिरें दिताले आनीक 90% सबसिडी आहली आतां ती मातशी कमी केल्या एक मिशनरी बी घेतो जाय तो पावर टिलर जावं कितें घेता ती मातशी कमी केल्या
आतां तुगे मेन मागणी आहा ती हॉर्टिकल्चरान मातसो प्रायस जो आसा तो रिव्यू करचो. हय रिवायज करचो. 5 वर्सां पयलीं आहलो तो आतां रिवायज करता आनी सगळे फार्मरांक एक बेनिफीट मेळचो म्हणून. आयच्यो चिली मोत म्हणटाय शेतकार चिली रोयनाय भेंडे एकू वाटाय तो हॉर्टिकल्चरा कडेन कंट्रोल करूंक जायना. चोवपा हांव म्हाका चोयल्या कोट थिंगा तेका लागून तेणी तर एक बरो एक्सपर्ट दवरलो हेजे कंट्रोल करून थोडी चिली रोयली, थोडे भेंड रोयले, थोडे हें प्लास्टर बीन रोयले, आनी कितें रोयले, सगळें तर बॅलन्स जाल जाय तूं तेंकाय बरें पडटलें. आनी गोंयांत सगळ्यांक म्हाका सदां बरी भाजी मेळटली खावपाक. आनी दुसरी वस्त हांव एक सांगूंक सोदतां 99% गोंयकार प्रिजर्वेटीव म्हणटी घानाय. हांव धाकलो एक एग्जाम्पल सांगत तुका. तांबडी भाजी बेलगांवसान येता, तूं आयज तर तांबडी भाजी काड आनी सांजची म्हळ्यार पळय ती अशें हें जाता मोव जाता. पूण तेंची 3 दीस पासून गोंयांत येयलो भाजी कांय जायना. तर ते प्रिजर्वेटीव घाता. आमी गोंयकार कोण घानाय प्रिजर्वेटीव. टॅक्निकली एक्सपर्ट जाय, बरे एक्सपर्ट जाय, एक्सप्लेन करपा बाबा हें कित्याक लागून मोडटा. पोतून तें कोण पोतून तर केलें जाय तो आनी एक पाट फार्मराक येतो तकल्यान बसयलें हे भाशेन केल्यार जात म्हण तो ऑटोमॅटीक ते थोडे वस्तू चेंज करतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. फुफ्फुसाच्या कॅन्सरा आड झुजांत गोंय मुखार आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. राज्यभर चालीक लायिल्ल्या AI आधारीत तपासणी उपक्रमांतल्यान आतां मेरेन 1,28,846 स्कॅन पुराय जाल्यात. तातूंत 13,000 वयर नोड्यूल्स सापडल्यात. तशेंच 1,968 चड धोको आशिल्ले दुयेंती सापडल्यात. एस्ट्राझेनेका आनी क्युअर AI हांच्या सहकार्यान चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाक लागून राज्यभरांतल्या 18 केंद्रांनी नागरिकांक फुकट तपासणी मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर